पेशान इंजिनियर, कोंकणी लेखक, कवी, गीतकार श्रीधर कामत बुधवारा संवसाराक अंतरले। पिरायेच्या 54 वर्सां तांकां फिगदाच्या कांकर दुयेंसान मरण आयलें। ताणें आपल्या कुडीचेर निमणे संस्कार करिनासतना आपली कूड गोवा मेडिकल कॉलेजाक ओपली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लॉस कोंकणी भाशा मंडळाक आसाच दाबर गोंयकार आनी एकूण गोंयकारपण सांबाळटलें सगळ्यांकूच आसा। 54 वर्सांची पिरायेचेर भायर पडप ही खरी दुख्खाची गजाल। पूण ताच्या कोंकणी कडलें ताजी योगदान आनीक एकूण तागेलें गोंयकारपण राखपा खातीरचें योगदान खूब व्हड। आयज भायर पडटना सुद्दां एक धैर्यवान मनीस कसो तो आनी आपली मरणाचें सुद्दां नियोजन करून तो भायर पडलेल्या भशेन जेन्ना ताका कळ्ळें की आपल्याक मरण अमके दिसां भितर येतलें त्या वेळाचेर सुद्दां ताजें प्लॅनिंग करप, ताजें नियोजन करप हें ताचे खातीर खूब गट्स जाय पडटात। तें तांणी दाखयलें आनीक मरणाक ताणें हांसत हांसत वेंगायलें। आयज श्रीधर कामत वयाच्या 54व्या वर्सा आमकां सगळ्यांक सोडून पयस गेला। खरें म्हटल्यार श्रीधर कामत एक अजबूत रसायन, एक दिलदार असो मित्र आनी ताच्या लेखणेन आयज तो सगळ्याक गोंयभर तो जितो आसा। एक बरो एक्टिविस्ट, एक बरो कलाकार, एक बरो पोएट आनी एक गोंयचो एक खरो सुपुत्र। दिसता एक गोंयांक एक खूब लुकसाण जाल्लें आसा। आमच्या काँग्रेस पक्षाकूय तो एक साथीदार आशिल्लो, आमकां वेळार वेळार तेणें गायडूय करतालो आनी म्हाका पर्सनली एक बरो मित्र आनी एक बरो गायड म्हाका एक पर्सनली हेजें खूब लुकसाण जाल्लें आसा। श्रीधरान जर खंयच्याय फिल्डान ठरयलें, जर तो गीतकारच जर ठरयलें जाल्यार ताच्यान टॉप मोस्ट इवन मराठीन भितर ताणें पद बरयल्याक महाराष्ट्र टायम्साचो मोठा अवॉर्ड ताका मेळिल्लो आसा। पूण ही वॉज इन्जॉयींग आनी खंयचेच अशें धरलें ना की हें प्रोफेशन। ही इन्जॉयड वॉट एवर ही डीड। ताजे लेख येताले हातूंत भितर मुख्यप्रधान ते तर इतले अप्रतिम आसताले, ताजी नाटकां, ताजी एकांकिका, पूण ताणें तें कंटिन्यू केलें ना। पूण श्रीधराचो प्लस पॉयंट की म्हजे सारके कितले भुरगे ताणें घडयले। Sridhar Kamat's demise gives a big vacuum in the world of activists, a world of secular activists who always were committed to the cause of secularism, to the cause of environmental activism, and to the cause of protecting the. Although politically these days he was inclined to the Communist Party, we share a very very close bond. Many years he has helped many youngsters come up in life, has been a guiding friend, philosopher and guide to many people, and I think his loss will be huge, which the space of activists and who are not able to easily feel. He had very strong views on certain issues, and these views he expressed through relentless work and through toil and uncompromising stance.